व्हडली कामां केली. ह्या वाड्यार तशें न्ही, हो वाडो कितें आसलो आमी लागींसान पळयलो. आतां भुरगीं एन्जॉय करतात, पण कितें लागींसान आसलो तो आमी लागींसान पळयलो आनी ते हाल काडल्यात आमच्या पूर्वजांनी, आमच्या जाणटेल्यांनी. त्या हालींतल्यान तो पळय सगळो ही कामां आमी केली. पयलीं मतदारसंघात म्हाका तुमी काँग्रेस म्हणून निवडून दिलो, पण काँग्रेस निवडून दिल्या उपरांत हांव कामां करूंक शकतलो. पावर हातीन आयल्या उपरांतच आमी काम करूंक शकतलो. सॉरी, यशाचें नांव घेवं नये. यश आजकाल काम केलें आसा आमी दिसूंक शकना. आमी जेन्ना ह्या मतदारसंघात पावले तेन्ना एक व्हडलें काम हांव करूंक शकतलो काय म्हणून असो विचार करतालो. कारण कांय सोयी पावनासल्यो आनी अशें आसलेलें की लोक सुद्धा तो एमजी शिव दिसलो काय मत मारताले. मतां मारताले शिव दिसल्या उपरांत आनी हो मतदारसंघ हाती येयलो. मतदारसंघात खंयच्यो सोयी पावना आनी ही मजा मारताले पार्टी पक्ष आमकां यूज करून घेताले. म्हणून तेन्ना हांवें ठरयलें की ह्या मतदारसंघात सगळ्यो सोयी पावपाक जाय. होच वाडो असो न्ही, अख्खो मतदारसंघ तसो आसलो आनी हें हांवें पावोवपाक जाय घराघरांनी. कारण म्हाका पावर दिवपाक तेन्ना हांवें बंड केलें. पयलीं हांवें बीजेपी गव्हर्मेंट केलो, निस्पाक दिवना गव्हर्मेंटाक. म्हाजें हें काम जो मतदारसंघ भुरगो सांगतलो, जी महिला सांगतली, जे युवक सांगतले ते जावपाक जाय. हांव गेलो ना, जे सांगता ते म्हाका सांगता ते काम. हांव खंय कमी आहा ह्या मतदारसंघात. डेव्हलपमेंट विकास हांवें सगळी कडेन पावयलो. खंयची स्कीम आयली जाल्यार ह्या मतदारसंघात सगळ्या कडेन पावोवपाचें म्हाजें हें आसलें. रावूंक शकना सगळे डिफेन्स नोकरीचेर. कारण हो मतदारसंघ रिमोट एरिया, हांगा बिझनेस जावूंक शकना. जो आवय बापायचो भुरगो व्हड जाता, शिकता, तो रावता नोकरी. आनी हांवें पळयलो, हांव जाणा. म्हणून चवथी इलेक्शनाक हांवें म्हटलें हांगा प्रोजेक्ट येवपाक जाय आनी तो एअरपोर्ट आयलो. हांव तुमकां विकासाच्या बद्दल सगळें सांगपाना, कारण हो विकास तुमी पळयलो ना. तें सांगी जाल्यार म्हाका 2 वरां लागतलीं. पण हें पळोवन आमी एअरपोर्ट हाडलो की आमच्या मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. हो एअरपोर्ट बेश्टो दिवना. ह्या एअरपोर्टा खातीर आंदोलन केलें, रस्ता रोको केलें आनी हो एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्टाचो आमकां कितें फायदो जालो? आमच्या भुरग्यांक नोकरी बऱ्यो बऱ्यो मेळ्ळ्यो. कितें मेळ्ळें आमकां? टॅक्सीवाले आरड मारतात थंय आमकां पार्किंग मेळूंक ना म्हणून. आनी त्या इलेक्शना नंतर म्हाका काडलो मडगांव घातलो. म्हाका काडून मडगांव घातलो कारण हांवें आनी जाप काडपाची न्ही म्हणून. आनी हेंच्यांनी हें उठली. ह्या आल्लेकरान एक शब्द एसएमसीन उलोवना. आल्लेकार कोणाचो? ह्या बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटाचो, ह्या बीजेपीचो. समज आल्लेकारान करून आल्या बीजेपीन तरी करपाक जाय आसलेलें, केलें करूना. बीजेपीने आमकां फसयलो. आमच्या मतदारसंघाक फसयले, म्हाकाय फसयलो. ह्या एअरपोर्टा वयल्यान हांव समजलो की म्हाज्या मतदारसंघात सगळे एम्प्लॉयमेंट खरे घरान पावतलो. पण कांय पावना. हें पळोवपाक जायना जालें. आतां ह्या फाटी म्हटलें हांव वयतलोच पेडण्यां. तेजेर ठरून हांव आयलो. ह्या लोकांनी, आल्लेकारान ह्या बीजेपीन काम केलें हांव रावंक नसलोलो. आनी ह्या मतदारसंघात आज जो हांव आयला तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नोकरी खातीर. ह्या मतदारसंघात म्हाका केन्नाय फील जाता की आमी इतलो विकास पावलो, सगळ्या भितर पावयलो. ह्या मतदारसंघात हांवें नोकऱ्यो सुद्धा खूब दिल्यो. 1000 नोकऱ्यो दिल्यो. सगळे पोस्ट, इंजिनियर पोस्ट, एलडीसी पोस्ट, नर्सी,
पोलीस, या लेवलाचे ग्रामसेवक, सगळे वडले पोस्ट फुकट. पण सगळ्यात नोकरी देऊ शकू ना. सकाळी पुढे येताले मागे म्हणताले बाबू तुझी डेव्हलपमेंट केलं मला बरोबर. नोकरी केली ती सांग. त्याकडे नोकरी दिली, आपल्याला दिली. अवघड ना. रमेश मे सगळे म्हणी चालते. आपल्याला दिली नोकरी, त्याकडे दिली. व एक बोललो प्रश्न कसा सोडो त्याच्यासाठी एअरपोर्ट. पण एअरपोर्टावर आमची समस्या सुटली. एअरपोर्टावर आमची वेळ आहे. कोण विचारता या एअरपोर्टावर आमचं धोको केलो. बिचोलीचे साखळीचे लोक येऊन मजा मारतात, महाराष्ट्राचे लोक येऊन मजा मारतात. आणि आमचं मतदारसंघातलं आमचं टॅक्सीवाला रट्टा. याच्यावर आवाज कोण उठायचो, कोण पुढे घेऊन वाजलो, कोण ना. आम्ही 4 टाइम या मतदारसंघाला निवडून आलो तुमच्या खातीर. तुम्ही जी बळ टाकत ती कामं, तुम्ही जी सांगता ती कामं, आणि ती करून तुमची मित्रकारी आहे. कारण या गव्हर्नमेंट तुम्ही केला, आमदार तुम्ही केला. बीजेपी आणि काँग्रेस म्हणून आमदार जाऊ ना. आम्ही गव्हर्नमेंट झाल्याने आम्ही काम करून घेतले आणि ते तुमचे उपकार. कारण आम्ही तुमचा नोकर. त्या असेंब्ली जाई जाऊ लीडर नोकर तुमचा. तुम्ही बळ टाकत ती कामं, खयचे कामाला फेल. मग फेल केलं होतं हे एअरपोर्ट आडवलं. एअरपोर्ट आडलो आम्ही आमच्या लोकां खातीर, आमच्या एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर. पण आमचो कोणी दोन ठेवच ना. आज मजा मारली दुसऱ्यांनी म्हणून हांव भायर सरला. एकच विषय घेऊन तो एम्प्लॉयमेंट, नोकरी. अरे घरात पावता. आज तुम्ही म्हणताले नोकरी बाबू कशी दिसलो, सगळ्यांक कशी पावतली, किती करतलो चमत्कार. एक याद धरात, नोकरी म्हणतो माझोच मतदारसंघ देऊ शकता, दुसरो मी. हे कसे सांगता म्हणतो. कारण हो मतदारसंघ कमीत कमी 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागा आम्ही एक्वायर केलो. 1 करोड. 1 करोड म्हणजे सोकाणा न्ही. गोंयांत भितर खंयचो मतदारसंघाचो 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो एक्वायर केलो. आणि 10 लाख ते 70 घेतलो आयटी घालपाक. धाडयलो तांकां. पण माझ्या मतदारसंघात 1 कोटी स्क्वेअर मीटर घेतला. तर 25 लाख भितर एअरपोर्ट जाईल. बाकीचे 75 लाख खंय. इतले लाख घेतले त्याचे भितर कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आहात, कोणाक मेळपाचे आहात, काय लुटपाचे आहात ते सांगपाक हांव या मतदारसंघात रावपाक आयला. तो एकच विषय नोकऱ्यांचो आणि हर एक घरात दिवपाक. कारण हांवें हो लागीसां पळयला. या मेहनतीन आमी हो तयार केला. तुम्ही सगळे मिळून तयार केला. आज जो 1 करोड हा, ही प्रॉपर्टी आमची. आणि मजा मारतात दुसरे. विचारती कोण ना. तो हल्लेकार ते बसला. बरं हल्लेकार काय करणार. गव्हर्नमेंट कोणाचो, बीजेपीचो. गव्हर्नमेंटान कित्याक करू. तुम्ही म्हाका याद हा राजेन हल्लेकार असलेलो याद करा. बीजेपी गव्हर्नमेंट असलेले त्या राजेन हल्लेकाराक उडयलो. म्हाका हाडलो पडतो. कारण बाबू या लोकांचे आयकतलो, मतदारसंघाचे आयकतलो, आमचो मनीस म्हणून. कारण हांवें ते प्रामाणिकपणान काम केला. अरे या मतदारसंघात हर एक घरात सोयी औषध पावनात. हेचे कष्ट, त्याग आणि मेहनत आम्ही घेतली. तसो त्या मेहनतीन हो एअरपोर्ट हाडला. आणि याची मजा तुम्ही मारता.
आज 70 लाख स्क्वेअर मीटर जागा असणार कितले प्रोजेक्ट येवपाचे या प्रोजेक्टाचो फायदो आमकां मेळपाक जाय अरे घरान मेळपाक जाय आणि हे आम्ही करू शकतात आम्ही सगळे एक जायता म्हणून हांव रावपा आयलो हांवें रावप काय ना या मतदारसंघात उबो रावूंक काय नाका तुमी सांगा आज तुमचे वयल्यान हांव वयतलो कारण हांवें मेहनत केली हांवें खर्च केलो आणि हेच्या खातीर मेहनत आणि तुम्ही मेहनत घेतल्या म्हणून आज 4 फाटी हांवें बंद केलें 4 फाटी बंद करून आम्ही कित्याक केलें तुमच्या विश्वासाचेर आणि ते कामां करून दाखयली अरे हांव कमी आसल्यार सिर्फ नोकरी आनी खंय कमी आहा तुमी सांगचे म्हाका कितें करिनासतना दवरला हे आयल्यात कोण नवे नवे तो आल्लेकर तो कोरगांवकर सगळ्या महिलांक घेतात थंय सन्मान बंद करतलो म्हणून थंय आवाज करता थंय दागड अरे महिला कोणी केली या मतदारसंघात महिला कोणी पुढे आणली महिला पुढी स्पर्धा कोणी केली महिला बदली स्पर्धा कोणी केली तुम्ही सांगा आम्ही हे घेऊन पुढे गेला हर एक गोष्टी भितर जागृती केल्या हर एक मतदारसंघात आम्ही मंदिरां बांधली हॉल बांधले असते कम्युनिटी अरे कोणाचे फोर्साचे तुमच्या म्हणून हे गव्हर्नमेंट सगळी येतात ती घाबरताले आमकां कारण मतदारसंघ स्ट्रॉंग आणि ते आम्ही करून दाखयला आणि आज आमचो टाइम आयला आमच्या भुरग्यांचो आमच्या फ्युचराचो तो टाइम म्हणतो नोकरी दिवपाचो म्हणून हांव सांगता तुमकां आज 80 लाख स्क्वेअर मीटर जागा आज आमच्या ताब्यांत आणि थंय जे प्रोजेक्ट येतात गव्हर्नमेंट आम्ही ट्राय करतले आम्ही सोडचे ना पण या प्रोजेक्टाचो फायदो माझ्या मतदारसंघात मेळपाक जाय आणि सगळ्यांक मेळपाक जाय अरे घरान मेळपाक जाय जे उरला त्यांची कामां फुडें वचपाक जाय कारण आज जे नवे नवे कॅन्डिडेट आयले आमी पळयता सगळ्यांक हे सीट तकली हलोवपाचे कॅन्डिडेट फाल्यां ते टॅक्सीवाल्यांक अन्याय जाल्या हो कोरगांवकर हो आल्लेकर नाला तो कोण आयला तो उलू शकता काय म्हणून चीफ मिनिस्टर हे म्हटलं ओके रावतो आवाज करू शकता त्यांच्याकडे हे सर सर म्हणून आयले लोक मरे उलू शकता ते बाबू आसगांवकर तुमचो प्रश्न घेऊन असेंब्लीन आवाज करपी रस्त्यार आवाज करपी अरे म्हाका एकच फाटी ते परिकरान सांगलें जेन्ना हांव एनजीओचो गेलो आनी एका परिकराक सपोर्ट केलो परिकराक सांगलें आमचे जितले जे भुरगे आसात तुझे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर स्पोर्ट्सान सगळे फिक्स जावपाक जाय ग्रामसेवक जितले आहा तांकां अपॉइंटमेंट लेटर दिवपाक आपूण करतो म्हणून आमी केलें गव्हर्नमेंटाचें तेजे बरोबर रावले पयल्या 3-4 महिने हो चालूच काडना अर्दो कॅबिना गेला आनी ताका सांगलें एपी उतर दिला ते पयलीं कर बाबा आपूण करता मोर्चे पयलीं करतो आनी केलें हे आमी मनीस आमी कॉम्प्रोमायज जावपी न्ही आमच्या लोकां खातीर हांव कसोच फुडें वचपी कोणाक दिवपी न्ही कारण हांव नोकर तुमचो याद धरात तेंचो न्ही थंय हांव लिडर तुमचो परिकरा कडेन उबो रावला तुमचो लिडर पण हांगा नोकर सिर्फ सांगा हे जावपाक जाय तें जातलेंच अशे रितीन हांवें काम केलें आज तें काम घेवन हांव परत आयलो एकच विशय घेवन तुमी सगळे एकठांय कारण हे 60 लाख स्क्वेअर मिटराचे प्रोजेक्ट हा परत लुटपाक गेलो आयले आसा सगळे व्हडले व्हडले जे आयल्यात ते लुटपाक म्हणून हांव तुमचे कडेन मागपा आयलो हे फाटी आमचो भुरगो कामाक लागपाक जाय आनी आमकां सगळ्यांक एकठांय जावपाची गरज आमी मेहनत केल्या आमी त्याग केला आमी सॅक्रिफायस केल्या आमी आज आमचो टॅक्स वालो थंय आरड मारता आपल्याक पार्किंग ना म्हणून हे मागपाचे आमचे अरे एवढी व्हडली जागा दिली आमचे जे लुजर आहा लँड लुजर आहा ते तुम्ही दिवपाक आसलेले कितें दिले कोण विचारता कोण आवाज करता या मतदारसंघात आवय बापूय ना कसो मतदारसंघ करून उडयलो सीप ओडपाचे धंदे आम्ही या मतदारसंघात कष्ट केला मेहनत घेतली आणि आम्ही हे केला वेस्टेज मिळवू ना कित्याक दिवू ना 35 वर्सां
एमजी कसे राज केले, शिव म्हटल्या कसे ठोकले तुम्ही मतात. या मतदारसंघात जे उभे केला ते सॅक्रिफाईस करू. आज आमचे मुलगे शिकल्या, ओढ झाल्या, एज्युकेटेड झाल्या, हायली एज्युकेटेड झाले, त्यांची पाल्या लाईफ. आणि आज हर एक पेरेंट्सना विनंती करतात की राव आज सगळे एकटे, कारण आज तो टाइम आयला. या फुडल्या जी वर्सां आसात ते आमकां तुमकां सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचें आसा. म्हणून हांव मागता तुमच्या कडेन या इलेक्शनाक आमी एकठांय रावया. हे 5 वर्सां म्हत्वाचे. ही 5 वर्सां जे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आनी ते आमकां सगळे कडेन येवपाचे. आमकां एम्प्लॉयमेंट प्रश्नच काडटा, कारण आमी हांगा बेकार रावू शकना ह्या मतदारसंघात. आनी हे मतदारसंघ केलाच तर आमी आमच्या गोंया भितर आनी खंयचोच मतदारसंघ अशें सांगू शकना. आमचो हो मतदारसंघ सांगू शकता. आमचे भितर कोण उलोवपी ना म्हणल्यार लोकांनी फायदो घेतलो तो तुम्ही म्हाका धाडात. म्हणून तुमचे सगळ्या कडेन मागता. 4 इलेक्शन आनी 5वें इलेक्शन हांव मागता तुमच्या कडेन सगळे एकठांय रावया. परत एक फावटी एकठांय रावया, कारण हे लोक घेतले फोटून चालले आमकां 5 वर्सां मजा मारता. म्हणून तुमचे कडेन मागता आमी मेहनती कस केला, त्याग केला आनी हे उबी केला. हे झाड आमी रोवला, हे आंबे आमकां मेळपाक जाय. या रितीन आमी एक रावया. आनी म्हाका खूब विश्वास आसा ह्या मतदारसंघात म्हाका मोठो केलो. ह्या मतदारसंघात 4 फावटी मंत्री केलो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो. कोणे केलो माझे मतदारसंघ, म्हणजे पार्टीन न्ही. हांव पार्टीक केन्नाच क्रेडिट दिवपाक तयार ना. तुम्ही म्हणून हांव भायर सरलो आसा. म्हणून हांव मागता तुमच्या कडेन हे इलेक्शनाक आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर, मतदारसंघाचे फ्युचर, युवकांक सगळ्यांक हांव म्हणटा झाडून भायर सरया. आणि ह्या मतदारसंघात परत एक फावटी तुमची नोकरी करपाक एक नोकर म्हणून, परत एक फावटी तुमची सेवा करपाक एक सेवक म्हणून म्हाका तुम्ही विधानसभेत बहुमताने धाडटले अशी हांव आशा व्यक्त करता. माझे 2 शब्द निवडणुका दोळ्याफुडें दवरून आमकां हे लोक भ्रमीत करचो प्रयत्न करतात. जो तो म्हणटा आपूण तुमकां हें करतलो, तें करतलो, तुमकां हें दितलो, तुमकां तें दितलो. आनी खुबशे आमचे स्थानीक लोक त्यांच्या अमिशाक बरी पडत आमच्या मदीं ह्या तरेचे वाटण करपाचो प्रयत्न करतात. आनी आमची दिशाभूल करपाचो हांचो प्रयत्न आसता. मुद्दाम पळय, आयज जे उमेदवार आयज निवडणुका रावंक सोदता, आयज जे कोण रावंक सोदता हांगासर, ताणें मुद्दाम दृश्टीकोन पळय, हेंच्यांनी आजून पर्यंत हेच्या पयलीं पासून सुद्दां पेडण्याक लागून केन्नाच कितें करूंक ना. कसलें तेंचें सामाजीक काम करूंक ना. त्यांच्या उभ्या आयुष्यात त्यांच्यानी गेले 50-60 वर्सां सरकारी नोकऱ्यो केलो, पण त्या नोकरीच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांच्यानी पेडण्याची सेवा करूंक ना. त्यांनी केन्ना पेडण्याकडे पळोवंक ना. पण आयज ते पेडण्याक येयले तयार जावन आनी सांगता आमी तुका हें करतले, आमी तें करतले, बापून कांय करूंक ना अशें सांगपाचो प्रयत्न करतात. तेका कितें दिसता आसतलें की पेडण्यातले लोक जे आहा पळय हे ग्रामीण लोक, खूब प्रामाणीक लोक, सादेपळे लोक, आणि पेडण्याचो स्वभाव आसा की कोणाक दुखवप ना, कोणाक तोडप ना, कोणाकडे वायट भाशा उलोवप ना. हे समजता ह्या पेडण्याकडे आमी मूर्ख करतले. आमी अशें तरेन आश्वासन दिवन त्यांच्या मदीं दुफळी मारयतले आनी आपलो स्वार्थ ते साधपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून हांव सांगता हे जे पळय आमदार गांव उमेदवार पळय हे एकट्यानूय आमच्या पेडण्यान तर सोडाच, तेणें आतां हांगा येयल्या, पूण ज्या गांवांत तेणें जन्म घेतला, ज्या गांवांत ते आज पर्यंत रावून येयल्या, त्या गांवांत सुद्धा ह्या उमेदवारांनी अजून पर्यंत कसलेंच एक सामाजिक कार्य करूंक ना, कसल्याच तरेचें सामाजिक कार्य करूंक ना. पण आयज ते आमकां सांगता पेडण्यान येवन हांव निवडणुका रावता, तुमी आपणाक मतां घाला, तुमकां आपूण हें करतलो, तुमकां आमी तें करतलो आनी आपूण हें करतलो तें करतलो. पूण म्हाका सांगात, ज्या मनशान आपल्या गेल्या 60 वर्साच्या कालावधीत जेणे कांयच करूंक ना, तो आतां करूंक शकता का? म्हणून विचार करूंक जाय. तसोच आमचो दुसरो आनीक आसा, सगळ्यांक खबर आसतली, जे प्रचार करतात आमी म्हणटा ते भुमिपुत्र, बाबू म्हणटा ते भायलो, आमकां न्याय मेळोंक जाय. भूमी
भूमिपुत्र जर तूं आसलेलो, हांव भूमिपुत्र, म्हाका 53 वर्सां, हांव म्हाज्या संपूर्ण आयुश्यांत माझे मतदान जे आसा पळय ते फक्त पेडण्यानूच केलां आनी पेडण्या खातीर केलां आनी पेडणेकारांक लागून केलां. ह्या मनशान मतदान केलां आपले पेडणेकारांक लागून 2022 ते आपणाक लागून, आमकां लागून न्हू. आनी तो सांगता आमकां आपूण भूमिपुत्र म्हणून. विचार करात, जावं शकता भूमिपुत्र जालो जेणे आपलें मतदान केलें आपण 2022 तो लोकांक भ्रमीत करता, अप्रचार करता की आपण भूमिपुत्र म्हणतो. भूमिपुत्र जावं शकना तो. विचार करा तुम्ही, आमी भितर पाहिलेले आयज. म्हणजे अशा तरेचे लोक जे आसा पळय आमकां हे लोक आमकां अशा तरेचो खोटो अप्रचार करून आमच्या लोकांक फसोवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून आमचे कर्तव्य आसा लोकां मदीं वचून अशी जागृताय करप, लोकांक सांगप की ह्या टायमार आमकां जर परत जर आमी आयज ती परिस्थिती अनुभव घेतात ती जर आमकां नाका जाल्यार आमी खंय तरी सगळे एकठांय येवंक जाय आनी आमी सगळे एकठांय येवन एक बार विचार करूंक जाय आनी एका बऱ्या विचारान हे पेडणे जर वाचयतलो, पेडणे जर फुडें व्हरतलो, त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांक जर न्याय मेळोंक जाय जाल्यार आमकां आयज पाळी येयल्ली आसा. आमी विचार करूंक जाय, निर्णय घेवंक जाय. आनी जशें हांवें म्हटलें, बाबू कित्याक तर बाबूचे कामाची पद्धती, बाबूचे नेतृत्व, बाबूची धडाडी आणि बाबून आयज पर्यंत केल्ली कामां पळयली आनी सगळ्यात व्हडलो पॉयंट सांगता, बाबू आजगांवकाराक कोणें कसलेंय काम असो ते करून घेवपाक तेका लिडर घालना. तेका कोणी सामान्य पेडणेकार, ती महिला आसूं पळय आमचो युवा आसूं, युवती कोण ज्येश्ठ आसूं, ह्या कोणेक बाबू वचून डायरेक्ट घेवंक शकता आनी आपले गाराणे, आपली समस्या सांगू शकता. आणि बाबूची पद्धत अशी आहा की बाबू थंय मागीर तूं लिडराक घेवन यो, तूं त्या सरपंचाक घाल, असो बाबूकडे विशय ना. बाबूची पद्धत तूं आपलो मतदार, तुजो अधिकार आसा आपल्याला येवपाचो आनी आपलें काम करून घेवपाचें. आनी बाबू असो हांवें मनीस पळयला जो केन्नाय बी कोणाचो केन्नाय फोन घेता. फोन आमी तर हांव तर सदां म्हणटा की आमी पळयता कोण कोणाचो फोन घाल म्हणून, बाबू फोन एक मारली का बाबू रिसीव केलो आनी हेलो स्टार्ट. म्हणजे अशा तरेची ही बाबूची पद्धत. खंयच्याच मनशाक आमी जेन्ना म्हणटा केन्नाय खंयचो एक्सिडंट कोणाक जालो तर तात्काळ म्हणटा फर्स्ट एड मेळोंक जाय, पयले गोश्टीचेर मेळोंक जाय फर्स्ट एड. ते फर्स्ट एड काम जे आसा ते बाबू आजगांव करता. इमिडिएटली तुका पयली तुका सोल्युशन तूं लायफ मागून घेतलो म्हणून समज फर्स्ट एड, मागीर तुका उपचार घेतो, मागीर तुका फाल्यां उपचार फाल्यां कितें करूया, पण इमिडिएटली तुका रिस्पॉन्स मेळटा, तुका उलोवंक मेळटा, तुका सांगूंक मेळटा. ही सगळ्यात व्हडली उपलब्धी आसा. आमकां पयलीं सांगतालो आमकां हेच्या वांगडा हांव आसलो काम करपाक की आपण पेडण्यान रावतलो, आपण 24 वरां पेडण्यान आसतलो. आयज 12 तरी लोकांक ते दारां ओपन जायना, तो 8 वयता बरोबर न्हू. अनुभव आमच्यान घेतला. आमी सुद्दां वयताले लोकांक उलोवंक त्या उठतले बाबा सांग मरे काय दारू उडना मरे. ते आमचो लोक कश्टकरी लोक बरो दुसरो उठता शेतकरी लोक 7 रेडी 8 दारां बघा आमदाराच्या आनी आमदार महाराष्ट्र दारू उडिना. मागीर कोण सांगता तो आमदार ना, आमदार भायर गेलो. म्हणजे अशा तरेची अवेलना, अशा तरेचो त्रास आमी सोंसता. आनी हेका जर आमी जर फाटीक उडोवंक जाय आनी जर फुडें वचोंक जाय जाल्यार आमकां एकूच पर्याय आसा. आमी ह्या विधानसभा निवडणुकीत एक बरो निर्णय घेवंक जाय, एक विचार करूंक जाय आनी एका मतान जर आमी त्या बाबू निवडून जर हाडलो जाल्यारूच म्हाका दिसता की जे कितें आमी आयज त्रास अनुभव घेतात ताचेर एकूच पर्याय वेवस्था म्हटल्यार बाबू आजगांवकर. कित्याक बाबू हो एकमेव जो असो मनीस आसा जो फाल्यां आमदार जर जालो जाल्यार मंत्री जातलो हातून डावट ना. आनी हेंचे परिस्थिती पळयल्या हेंच्याकडे आतां ते महामंडळ जे आसा पळय ताची सुविधा आमच्या महिलांक मेळना. पूण आपल्या मिटिंगेक तो महिला हक्कान आपयता फोन करून त्या सीएम सगळ्या महिलांक घेवन मिटिंगा आपल्या. पण महिलांचे कामां कितें किंवा मिटिंगे येवपाची इतले आमच्यो महिला आमी कमी आहा आमी आयज सगळी आमी शिकलेली आसा, भुरगे शिकलेले आसा. आमकां जाय स्वताचे काळ म्हण तुमकां कमन खावपाचें हेच्या कडेन लाचारी प्रमाण कडेन लोक आनी आमी पेडणेकर स्वाभिमानी लोक
तसे बुद्धिमत्ता असलेले लोक आम्ही, पण सांगलो तात्पर्य इतलें की हे लोक आमकां अशा तरेचो अप्रचार करता किंवा अप्रचार आमकां थोड्या प्रमाणात करचो लागता आनी मागीर आमी म्हणटा कित्याक आमी सादे लोक प्रामाणीक लोक कोणी म्हणटात ना तेणे आमकां 10,000 हाडून काय करूया म्हणजे तिला एक बरेचशी हेल्प केली पण कितें आर्थीक सहाय्य केलें तर आमच्या महिला कितें म्हणटा कितें करूया गो तेणी आमकां काय ते हेल्प केली मुगो तेका थोडी 4 मतां घालया अशें आमचे महिला चिंततात आमचे लोक प्रामाणीक न्हू आमचे लोक कोणाक फटिंगपणां करूं नकळो म्हणून तुका सांगता अशा ह्या लोकांच्या तूं फटिंगपणाक बळी पडूं नाका आनी अशा लोकांचेर तूं विश्वास दवरूं नाका आनी आमकां खऱ्या अर्थान जर आमच्या फाटल्या पिढयेक जर न्याय मेळोंक जाय आमकां जर काय तो धंदो उद्योग सगळे मेळोंक जाय जाल्यार आमकां खऱ्या अर्थान आयज बाबाची गरज आसा म्हणून म्हजो प्रयत्न लोकां मदीं वचून तुमच्या जागृताय करची तुमकां सांगचें आनी आमी सगळ्यांनी कशें तरी काम करूंक जाय हो सांगचो प्रयत्न करता म्हाका नक्कीच खात्री आहा की आमचो लोक जो आसा ह्या निवडणुके खातीर विचार करतलो आनी ह्या टायमार आमी सगळे एकठांय येवन एक बरो निर्णय घेतले म्हाजे तुमकां खबर तुमकां एक सारी तुमकां एक गोश्ट सांगता एक बारीकशी गोश्ट सांगता मातशें तात्पर्य मागीर तुमकां गोश्ट म्हणजे तुमकां कितें गोश्ट सांगता हांव की आयज ज्या तरेन हे लोक आपल्या सोशल मिडियाचो आनी आपल्या ऑर्गनायज जे तरेन काम करता आनी कसो आमच्या कडेन फटिंगपणां करता पळय तुमकां कळचें म्हणून सांगता तुमकां एका गांवांत न्हू एका शेतकऱ्या कडेन एक बकरो आसता ताणें बरो बकरो तो बरो धाकटेपणान पाळून बरो व्हडलो केल्लो आसता त्या शेजाऱ्याक आनी एकटो मनीस आसता त्या शेजाऱ्याचे त्या बकऱ्याचे नदर आसता किंवा बकरो जो आसा तो आपणाक खावंक जाय पूण कसो खावंक जाय पयशान विकत घेवन न्हू फुकट लुबाडून तो बकरो जो आसा पळय तो बकरो जो आसा ना सोंपले तो बकरो जो आसा तो आपण त्याला खावंक जाय पूण कसो पयशे विकत घेवन न्हू तेजे कडसून तेका लुबाडून तेका फटिंगपणां करून तो कितें करता दिसा तेच्या शेतकऱ्याक वयता आनी म्हणटा अरे खंय वयता रे आयज बकरो घेवन पूण मला बकरो घेवन मातसो बाजाराक वयता विकपाक हय तो कितें म्हणटा तेका हो बकरो न्हू मरे हो म्हणल्यार कुत्रो मरे तुजो हो बकरो खंयचो म्हणटा कितें उलयता तूं आपलो बकरो आपण एका इतल्या वर्सां पोसला न्हू आपलो बकरो तो असोच वयता फुडें वयता ह्या मनशान कितें केल्लें ह्या मनशान दुसरो येता आयकूंक मरे ह्या मनशान कितें केल्लें ह्या जे दुसरो मनीस आसा कितें केल्लें तेका तो लुबाडूंक जाय आसलो पण ताणें पयलींच प्लान केल्लो आपले कडेन 10 मनीस अशे पळय ते त्या वाटेर पेरून दवरलेले त्या वाटेचेर त्या शेतकऱ्याक पिसो करपाक आयज तेका जर सांगलें तो तुजो तो बकरो तुजो कुत्रो म्हणलो तेका म्हणलो ना आपलो बकरो तो फुडें गेलो तेका हो तुजो दुसरो मनीस मेळ्ळो आरे भाऊ खंय वयता रे बाजाराक वयता बकरो विकपाक ताणें परत तेच सांगलें बकरो तो कुत्रो मरे म्हणलो अशें करीत करीत तेका वाटेक अशें 10 बडे लोकांक तेका मेळ्ळे आनी ते बकरो तरी कुत्रो करपाक प्रयत्न केलो लास्ट तो मनीस बाजारांत पावलो विकपाक ते बाजारांत बसलो तेन्नाय परत तेका आनी एक मनीस मेळ्ळो भाऊ हो कुत्रो कसो रे कुत्रो आपलो बकरो म्हणलो पूण त्या मनशाक तें आयकून इतले फावटी त्या बकऱ्याक कुत्रो करून त्या मनशाक चिंतपाक पडलें की देवा खरोच कुत्रो का हो पूण तेणें त्या बकऱ्याक थंय सोडलो आनी तो आपल्या घरा येयलो आनी अशा तरेन दुसऱ्या मनशाचे इस्पीत साध्य जालें हे सांगता तात्पर्य कितें तर अशा तरेचे आयज लोक येयल्या पळय ते आपलो प्रयत्न करता आपल्या खोट्याचे खरें दाखोवपाक आनी आमकां जें कितें हे लोक करूंक शकना त्या तरेची जी आश्वासनां दितात त्या तरेचे आमकां गोश्टी सांगतात आनी हेंच्यांनी आयकून कांयच करूंक ना पेडण्या लागून ते आमकां सांगता आमी पेडण्या फुडें व्हरतले आमी पेडण्याक हें करतले तें करतले म्हणून तो प्रयत्न आसा ज्या तरेन हे लोक आयज हांगा आपलं आयुश्य दुसऱ्या गांवांक घालून आमच्या फटिंगपणां करपाक येयल्या आनी ज्या तरेन हेंच्यांनी सगळ्या मनीस करून दवरले आसा आनी आमकां हे आमच्या सत्य खोटो दाखोवपाचो प्रयत्न करता तो जर आमी हाडून जर काडटले जाल्यार आमकां सगळ्यांक विचार करूंक जाय विचार करून एकत्र येवंक जाय आनी एकत्र येवन आमकां निर्णय घेवंक जाय की ह्या निवडणुकेक
पण कितें सांगलें आमी सगळे जाण पेडणेकार म्हणून पेडणे वाचोवपाक, पेडणेकार न्याय मेळपाक, पेडणे फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी एका मतान, एका विचारान एकच कडेन जावंक जाय, फक्त आनी फक्त बाबू आसगांवकर. खरेंच म्हाका दिसता, खात्री आसा की बाबू आमकां न्याय दिवंक शकता. म्हाजी ठाम विश्वास आसा ह्या गोष्टीचेर. म्हणून हांव प्रयत्न करता प्रत्येक लोकांना वचून ह्या तरेची आग्रह करपाची, आपल्या पेडणेकार भाव भयणी कडेन संवाद सादपाचो आणि कोणाचेर तशी फालतू टिका न करता बाबू कितें करूं शकता आनी हे लोक कशे फसयतात तो विचार करपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका नक्कीच खात्री आसा हे सगळे भावाचे भाव भयणी ते विचार करतले, आमचे युवक आसा ते विचार करतले आनी आमी सगळे एक जावन एक विचार करया आनी बाबू आसगांवकाराक आमकां न्याय दिवपाक, फुडें व्हरपाक, गोंयच्या विधानसभेत एक आमदार आनी मंत्री म्हणून कामां करपाक फुडें व्हरतले अशी म्हाका नक्कीच खात्री आसा, अशी हांव अपेक्षा बाळगता. म्हणून तुमकां सगळ्यांना देव बरें करूं. आमची ताकद आज सरित आमच्या बरोबर आहे. तुम्हाला आता मागच्या 4.5 वर्षामध्ये कितपत कामं झाली आणि ह्याच्या पुढे तुम्हाला माहिती आहे याच्या आधी 4 टर्म सरित आमच्यामध्ये होते. 4 टर्म मध्ये किती कामं झाली. जसं लोणचं जितकं मुहूर्त तितकं चांगलं लागतं म्हणतात, तसं सर या मतदारसंघात एवढे मुरले की त्यांना खालचे कोपरे आहेत, कुठे काय आहे, कुठे काय कामं झाली नाहीये हे सरांना माहिती आहे. तर मी जास्त वेळ नाही घेणार आहे, कारण सध्या सरांचं भाषण तुमच्या सगळ्यासाठी जास्त इम्पॉर्टंट आहे. कारण आमच्यासाठी सराचा आवाज, सराची एनर्जी ही आम्हाला असेंब्लीत पोहोचवायची आहे. म्हणून तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, जेवढं जास्त जमेल तेवढं जास्त मताने आम्हाला सरांना निवडून आणलं पाहिजे. पहिल्यांदा आता सरांनी जस्ट एंट्री केली आहे. सरांचा प्रचार, सरांच्या आपल्या लहान लहान सभा हे चालू झाल्याबरोबर बाकीचे सगळे जे कोणी फॉर्म वगैरे पुढचे जे कोण आहेत सगळे लोक त्यांच्या आवाजात त्यांचं काही फेसबुकवरती किंवा फोटोवर काही दिसत नाहीये. तुम्ही विचार करा, हा आवाज जर असेंब्लीत गेला तर आमचं पुढे काय, तर सगळं छान आहे. तर आमचं एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल सगळ्यांनाच माहिती आहे की तिथे आम्ही किती मागे पडलोय. आज रवींद्र भवन, जसं अर्जुन भाईने सांगितलं, आज आमचं रवींद्र भवन आज हे घरगड मांजरामध्ये गेलेलं आहे. ते जर सर असते तर असं झालं असतं का? होय की नाही? मग इथे आम्हाला आमदार पुढचा मंत्री म्हणून कोण पाहिजे? जरा आवाज येऊ द्या. काकाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या मुलाचं जो कामाचं व्हायचंय, म्हणजे तुम्ही विचार करा की हे आमचे जाणते लोक आहेत ते सरांची किती वाट बघतायत. माझी सगळ्यांना एकच विनंती आहे, कळकळीची विनंती आहे की भरघोस मताने आम्ही सरांना विधानसभेमध्ये पाठवूया आणि आमची जी काय डेव्हलपमेंटचं सर करणारच आहे, पण आम्हाला जी नोकरीची जी आहे गरज त्याच्यासाठी आम्ही आवाज आमचा वाढवूया आणि आमची ताकद सरांच्या मागे किती आहे ते आम्ही दाखवून देऊया. थँक्यू सो मच. उपस्थित सगळे मान्यवर, उपस्थित मोठ्या संख्येने आलेले तुम्ही सगळे भाव बहिणा सगळे नमस्कार करता. तुमका खबर आहे जाऊन आम्ही आज जमल्या एक बारीक कॉर्नर मिटिंग दवरल्या. तुमचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला, त्याला लागून तुमका धन्यवाद म्हणता. जमपाचे कारण म्हटल्यार येणारे जे इलेक्शन हा विधानसभेचे, त्या इलेक्शनाच्या संदर्भात आम्ही हांगासर जमलेले आहात. सो तुमच्याकडे मागता आज बाबू ज्या ताकदीन फुडें सरला, जायत्या गावागावांनी वाड्या म्हणा मिटिंगे चालू आहात आणि त्या मिटिंगेक तुमच्या असो प्रतिसाद मेळटा. ज्या जाग्यार कॉर्नर मिटिंग लायता आमी त्या जाग्यार मिटिंग लागता आणि मिटिंग ज्या जाग्यार लायता आमी तिथं व्हडली सभा जाता. आज जर ही सभा दवरली जाल्यार कितें जातले हे चिंतपाची गरज आहा. आज जो सपोर्ट जो बाबूक मेळटा, सो आज तुम्ही आज हांगासर जमले कार्यकर्ते, निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून बाबू फाटल्यान खंबीरपणे 20 वर्सां गेली तुम्ही आसात. ह्याच्या पुढे आमकां अशी ही धडाडी दाखोवन येणारो जो काळ हा हो महत्वाचो हा. आमकां आमच्या सगळ्या फ्रेंड सर्कल सगळ्यांक लागीं धरून आमकां फुडें वचपाक जाय, जेणे करून विधानसभेत आमचो पेडण्याचो बुलंद आवाज जो आहा तो आमकां परतून असेंब्लीत धाडपाचो आहा. आज तुम्ही पळयल्यात जशे मोपा एअरपोर्ट आसो किंवा आयुष हॉस्पिटल आसो,
तांचो जाणना. तशेंच रवींद्र भवन असो किंवा क्रिकेट स्टेडियम असो, हे येवपा खातीर बाबून जे प्रयत्न केलेले धारगळेन येवपा खातीर ते आमकां खबर आहा. पूण हेचे विधानसभेत आवाज उठोवपी असो धडाडीचो नेतृत्व आमचे करपी बाबू ना. हेका लागून ते खंय तरी भायर पावलेले आसात. आयज रवींद्र भवन हे मांद्रे मतदारसंघात गेले आणि क्रिकेट स्टेडियम वचपाच्या मार्गार आसा, पूण आवाज उठोवपी आमच्या बद्दल कोणूच ना जाला. पूण आयज जर आवाज उठोवपी जर माणूस आसलो तो फक्त आनी फक्त बाबू आसगांवकारच आसलो. दुसऱ्या किती जमचे ना हे सगळ्या पेडणेकारांक खबर आहा. आणि त्या तिडकीन त्या रागान आयज लोक बाबूच्या फाटल्यान उबे आसात आणि धडाडीन बाबूच्या फाटल्यान नेतृत्व सांबाळपाक आमी सगळे आहा, उबे आहा, खंबीरपणे उबे आहा, हे सांगपाक आयज आमी येयले. तशेंच आयज जे जे आमचे पदाधिकारी म्हणाव जे बाबूक सपोर्ट करता, आयज तेंच्या फाटल्यान पुलीस धाडप, केसी घालप, कितलेशे इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे ते सगळे जेणे करून असो प्रयत्न चालू आहा की खंय तरी हेंका सायडीक काडप. बाबूचो असो आवाज जाला की आवाजाक खंय तरी थांबप, हो प्रयत्न तेंचो चालू आहा. आयज सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणे केसी कंप्लेनी चालूच आहा. मेल्लेल्या मनशांक सुद्धा आमदार सोडिना, हे खूप लागता. अरे 3 वर्साचो मनीस मेला, त्या मनशाचे नाव घेऊन तो इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून कोणाचे केसी घालपाक चालू केले. अरे कितें चल्ला? पेडण्याची संस्कृती न्हू आणि पेडण्याचे राजकारण न्हू. अशें राजकारण करून केन्ना बाबू फुडें सरोंक ना. बाबू आपल्या मेहनतीन, आपल्या कश्टान आणि आपले काम दाखोवन फुडें गेल्लो आहा. आयज बाबूचे जे काम आसा हे तुमकां आमकां सांगपाची गरज ना. प्रत्येक मनशाक हांगासरल्या खबर आहा बाबूची धडाडी म्हटल्यार कितें, बाबूचें काम म्हटल्यार कितें, हे आमी लागींच्यान पळयलेलें आहा. आयज जे कन्स्ट्रक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची कंप्लेंट घातल्या हे प्रवीण आर्लेकरान, तेचेर हांवें सुद्दां तेचेर कंप्लेंट घातल्या. अरे तूं जेन्ना दुसऱ्याक वोट दाखयता तेन्ना 4 वोटां तुजेर आसतात हे विसरलो. अरे तूं ज्या घरांत रावता तें घर इलिगल आणि तू लोकांच्या कंप्लेनी घालता, हे राजकारण म्हणजे बुरशें राजकारण. आणि तू बाबूचेर उलयता. अरे लायकी नासलो मनीस बाबूचेर उलोवपाक लागलो. आयज बाबूचेर उलोवपाची लायकी ना आणि सांगपाक सोदता. आयज जे इलेक्शनाक आमी भायर सरल्या जी गर्दी पळोवन हेंकां सारके अंदाज जाल्लेले आहा, रातची ध्यान पडना. पूण आमकां हेच्या फुडें बाबू कसो पाठिंबा दिवपाचो, बाबू कसो सपोर्ट करपाचो, सगळे जाण बाबूच्या फाटल्यान रावया. ह्या इलेक्शनाक आमच्या पेडण्याचो बुलंद आवाज जो आहा, ह्यो पेडण्याचो बुलंद आवाज असेंब्लीत पावल्या शिवाय आमी थांबया नाका. इतलेंच मागता तुमचे कडेन आनी तुमची रजा घेता. सर हांगासर आतां फुडें निवडणुका येता 2027 तेन्ना त्या निमित्तान तुमची भेट घेवपा खातीर, तुमच्यो अडचणी जाणून घेवच्या खातीर हांगा उपस्थित आसा. सगळ्यांक आमकां खबर आसा बाबू ह्या मतदारसंघात आमदार नासतना आमची कितें अवस्था जाल्या ती, आनी बाबून कितें केलां त्या मतदारसंघा खातीर, कितें ना करूं, हे सगळें आमकां सांगपाक परत तुमकां काय सांगपाची गरज ना, प्रत्येकाक खबर आसा. पूण काही आमच्यो नवीन सुनो फुडें आसतल्यो तांकां खबर आसूं शकना. तेन्ना आमची जाणटी आहा तांकां सजमन सांगपाची गरज आसा. कित्याक बाबू कोण कितें तांकां खबर ना. आमी बाबू 4 टर्म ह्या मतदारसंघात निवडून दिल्लो आसा. तेजें काम, तेजो पराक्रम विधानसभेचो सगळें आमी बारकायेन पळयलें आसा. तेन्ना आतां खुबशे जाण येयल्या आनी सगळ्यांक आश्वासनां दितात की आमी हें करता तें करता अशें म्हणटात. पूण आमच्या बाबू शिवाय आमकां पर्याय ना मतदारसंघात. कित्याक आमच्यो खऱ्यो
गरजो आमचे सुख दुःख हे बाबूच जाणटा आणि आमच्या मतदारसंघाचे कितें पळय हांगासर कमी आसा तेजो आवाज उठोवपाक बाबू आजगावकर खंबीर आसा. जरी आयज कांय माध्यमांतल्यान जाणटो बी म्हटलो गेलो बाबू, आमकां सगळ्यांक इतलें वायट दिसलें की पूण आयज जे कॅन्डिडेट येयल्या तेज्या पेक्षा आमचो बाबू जर खंबीर आसा काय ना, आसा आमगे आयज आमचो वारा सारको उलयता आनी आमचे वारा सारके ते प्रश्न विधानसभेत मांडू शकता. तेन्ना सगळें सांगच्या पेक्षा सगळ्यांक खबर आसा कितें ह्या मतदारसंघाची अवस्था. सेल्फ हेल्प ग्रुप आसले काय ना, आमची सगळी माझी सरपंच दोगां बाय रेश्मा, आमचे पालेकर सगळे भरलेली सगळ्यांक खबर आमी ह्या मतदारसंघान सेल्फ हेल्प ग्रुप आसले काय ना आनी ते कोणामुळे जाले, महिला भगिनी कोणामुळे भायर सरपाक लागल्यो. आमी सुद्दां झेडपी ह्या पदा पर्यंत तुमी आमकां सगळ्याच्या आशिर्वादान सगळ्यांनी पावयले, सगळ्यांनी आदार दिवन. तेन्ना हे कोणामुळे जाले, भजनी मंडळ, फुगडी स्पर्धा अश्यो ह्यो गाजताल्यो मतदारसंघात. आतां अशी परिस्थिती जाल्या की तशी अवस्था ना. तशेंच आतां हे आमच्या भुरग्यांक उबो रावला आनी सांगलो पयलें की तेका भुरग्यांक खबर आसा आनी आमचो आयज बाबू आमच्या फाटीशी आसलो जाल्यार ते समस्येक तोंड दिवंक फुडें वयतलो आसलो. हें त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी जाणलेलें आसा. आनी आयज आतां तर अशी हाली परिस्थिती आहा की भुरग्यांक भाडी सुद्दां थंय ना धड. वयल्यान थंयसर पार्किंग गाडी करतलो जाल्यार फी व्हडल्यो लायल्यो आसा. भुरग्यांनी कोणी काय स्वता म्हणून आपूण गाडयो घेवंक ना, सगळ्यांनी लोनाचेर गाडयो घेतलेल्यो आसा. आनी आयज हप्तो भरतले सुद्दां जाल्यार भुरग्यांक खूब कठिनाई येता. म्हणून आमकां तशेंच आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसली सर कालचे निवडणुकीक परत येतलो आनी आमची लिस्ट तयार आसली. आयज हेका लावया तेका लावया, सराचे मनान सगळें आयज ह्या गांवचो लागूंक कोण कोण खंय लागोंक ना, इतकें सगळें सराचे तकलेन आसलें. पूण कांय कारणास्तव बीजेपी पक्षान बाबू आजगावकराक मडगांव धाडलो आनी आमचें स्वप्न अपुरें उरलें की आमी सगळे आमचो भुरगो लागतलो, तुमचो लागतलो असो एक आशा आसली. आनी कश्यो लायल्या नोकऱ्यो ह्योय बी खबर आहा. आयजूय कितें चलता हें आमकां सगळें खबर आहा. बाबून काय तेन्ना पयशांची अपेक्षा करूंक ना. अशें गोरगरिबांक सगळ्यांक नोकऱ्यांक लायल्या आनी आमी जिवंत उदाहरणां आहा. आमी वयतालीं ती लेटरां घेवन, आमी सांगतालीं तेन्ना सर ती कामां सरान फुडें येयलीं आनी लागलेले आहा पोटाक भुरगे. तेन्ना आयज आमची थोड्यांची भुरगीं आमची शिकतालीं. सर जेन्ना हेका आसलो तेन्ना आमदार म्हणून आसलो तेन्ना आतां तेंचें शिकोवणूय पूर्ण जालां. आनी आमची एकूच आशा ह्या 5 वर्सांची फुडली आसा की आमचे बाबू आजगावकराचेर आमची आशा आसा ते खंय तरी आमच्या भुरग्यांक लायतले म्हणून. तेन्ना आमी सगळीं जाणां खंबीरपणे बाबू फाटल्यान रावया न्हू. सगळीं रावया आनी बाबू परत एकदां आमी विधानसभेत असो झंझावत आवाज करपाक परत एकदां धाडुया इतलें सांगता म्हाजे 2 शब्द. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.